फातोर्डा एका चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। संबंधित चलयेचेर सामूहिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिसेन 5 जाणांक अटक केल्या। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फातोर्डा वाठारांत एके चलयेचेर सामूहिक अत्याचार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। पीडित चलयेचे फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण करून तिका वेर्णा व्हरून तिचेर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केलो। पुलिसांनी ते प्रकरणात रोखडीच कारवाय करून वास्कोच्या अदिल अलगूर, मोहम्मद मुल्ला, शहजाद शेख, विरेश अगौंडा, मोहम्मद शेख या 5 जाणांक अटक केली। पीडित चली मानसिक दृष्टीन अस्वस्थ आशिल्ली म्हणून सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घरखान सुलक्षणा सावंत हिणे घाल्ल्या मानहानीच्या याचिकेवरली फुडली सुनावणी आता 7 मार्चाक जातली। शुक्रारा जाल्ले सुनावणे वेळार दिल्लीचे खासदार संजय सिंग यांच्या वकिलान रिप्लाय दिवपाक कोर्टाकडेन वेळ मागलो। विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचा आढावा घेतल्या उपरांत आम्ही खंय चुकल्याचें मूल्यांकन करपा खातीर विसव घेतिल्ल्याचे आरजीबीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी सांगलें। फाटले 7 म्हयने खंय लोकां वांगडा साबार बसका घेतल्यात म्हणून मनोजान सांगलें। पत्रकार परिशदेत आमदार विरेश बोरकार कित्याक गैरहजर आसा अशा पत्रकारांनी जेन्ना विचारले तेन्ना ही खंय आपली स्वताची पत्रकार परिशद, हांगा आमदार आसप सक्तीचें ना म्हणून मनोजान जाप दिली। फुडले किमान 25 वर्सां मेरेन तिळारी कालव्याक बगदाड पडचे ना ताची काळजी घेतली अशी गवाय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। दोडामार्ग वाठारांत तिळारी कालव्याची शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली। शुक्रारा तिळारी धरणाचो कुडाशे भोंपणीचो कनाल फुटलो। फाटल्या वर्सा कनालाच्या दुसरे वटेन बुराक पडिल्ल्यान दुरुस्त केल्लो, मात परतून कनाल फुटिल्ल्यान उदकाची पुरवण बंद जाली। ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सकाळीं दोडामार्ग वाठारांत कालव्याच्या कामाची तशेंच कमांड क्षेत्राची पळोवणी केली। सुमार 128 कोटी रुपये खर्च करून गोंयांत येवपी तिळारी कालव्याची दुरुस्ती करपाचें काम सुरू आसा। शुक्रारा टोकावयली बेकायदेशीर 4 दुकानां पणजी महानगरपालिकेन मातये भरवण केली। कितलेशेच वर्सां सावन बेकायदेशीर रितीन अतिक्रमण करून वेवसाय करताले। निमणे महापालिकेक जाग आयली।
दिल्लीच्या गुन्हे फाट्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून एका अनवळख्या मनशान बाणावलेच्या एका बायलेक 4.5 लाखांची तोपी दिली. दुबावित आरोपीन ह्या बायलेक व्हिडिओ कॉल करून ड्रग्स तस्करीच्या प्रकरणात तिचो आस्पाव आशिल्ल्याचे सांगून तिका भय दाखोवन तिची फटवणूक केली. दुसरे वटेन उसगांवचे एका बायलेची 75,000 रुपया फटवणूक जाल्यार आनीक एका प्रकरणात फातोडीच्या दादल्याक 1,15,000ची तोपी घाल्या. भाजपाचे डबल इंजिन सरकार लोकांच्या बऱ्या खातीर वावुरता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचें म्हणणें. फुडल्या 25 वर्सां खातीर उदकाची गरज लक्षांत घेवन उत्तर गोंयांत 625 कोटी खर्च करतले. तशेंच ह्या वर्सा 304 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचेर काम सुरू आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत हांणी दिली. मुख्यमंत्री सावंत हांणी हेर अधिकाऱ्यां सयत शुक्रारा आमठाणे धरण आनी तिळारी कॅनलाची पळोवणी केली. शुक्रारा मडगांव आणि फातोडीची बेकायदेशीर 8 दुकानां प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सील केली. आतामेरेन 36 दुकानां सील करपाचो आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्लो. उरिल्ली 4 दुकानां येता ते सोमारा सावन सील करपाक सुरू करतले अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दरेका विद्यार्थ्यां राष्ट्रभवन भावना निर्माण जावप गरजेचें आसा. स्वताच वांगडा देशा खातीर जगतलो अशी तयारी दरेका विद्यार्थ्यांक दवरपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. वंदे मातरम ह्या गिताक राष्ट्रीय गीत म्हणून मान्यताय मेळ्यार 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान शुक्रारा सकाळी एकाच वेळार सगळ्या शारांनी वंदे मातरम कार्यावळ जाली. दिवचलच्या लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलांत आयोजीत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री सावंत हांचे सयत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हजर आशिल्ले. पेडण्यां पालये वाठारांत भलायकी केंद्रा लागसार बेकायदेशीर मोबायल टावर उबारपाचें काम सुरू आसा. ह्या कामाक लागून खणिल्लो खड्डो हेडपी जनावरां तशेंच लोकां खातीर धोकादायक जाला. तशेंच ह्या कामाक लागून ह्या वाठारांत आशिल्ल्या शौचालयांत वचपाची वाट अडवल्या. ताका लागून हो खड्डो जाता तितले बेगीन पुरोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे विशीं थळाव्या पंचायतीक कळीत केल्ले मात पंचायतीन हाचेर दुर्लक्ष केलां असो थळावो नामदेव तुळसकार सांगता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. वेगवेगळ्या वखदा कंपनींनी तयार केलेली सुमारे 135 वखदां नोव्हेंबर 2024 वर्सा केंद्रीय वखदा प्रयोगशाळा आणि राज्य वखदा चाचणी प्रयोगशाळांनी मानक दर्जाची नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. कंपनीन तयार केल्ली अमुकूच वखदांचो म्हाल ह्या दर्ज्यांत सांपडलो. देखून वेळच्या वेळार ह्या वखदांची चाचणी करप सक्तीचेर करपाचो निर्णय घेवपाची आतां गरज आशिल्ल्याचें कळटा. हालींच दुबयच्यान परतून आयिल्ल्या 40 वर्सां पिरायेच्या मनशाची मंगुरात अत्यंत संसर्गजन्य मंकीपॉक्स व्हायरसाची चाचणी पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. ही 2025ची भारतांतली पयली मंकीपॉक्स केस जावन आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीन हाची पुष्टी केल्या. मंकीपॉक्साच्या ह्या दुयेंतीक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा. 2024 वर्सा मंकीपॉक्सान आफ्रिकेच्या 15 देशांत खवदळ घाल्लो. त्या उपरांतची ही भारतांतली पयलीच केस जावन आसा. उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजात चालू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याक आयुष मंत्रालयान स्थापन केल्ले ओपीडी आणि क्लिनिकांतल्यान 1.21 लाखां परस चड भक्तांक फुकट भलायकी सेवा मेळ्ळ्या. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 80 वयर दोतोर 20 ओपीडींतल्यान रात 20 सेवा दितात. विदेशी भाविक लेगीत सरकाराच्या ह्या सुविधांचो लाव घेतात.
राजभवनातले अमृत उद्यान बाग फेब्रुवारी 2 सावन लोकांखातीर उक्ती जातली. सप्तकातले 6 दीस सकाळच्या 10 ते सांजेच्या 6 मेरेन ही बाग लोकांखातीर उक्ती आसतली. फक्त सोमाराक ही बाग देखरेखी खातीर बंद दवरतले अशें कळटा. 30 मार्च मेरेन हे अमृत उद्यान लोकांखातीर उक्ती आसतली. फक्त फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक 20, 21 आणि मार्च 14 तारखेक बाग बंद आसतली. भारतीय हवाई दळांत इत्सूक आशिल्ल्या चली आनी चलयांक भारतीय हवाई दळांतल्या अग्निपथ येवजणे खाला आशिल्ल्या अग्निवीर वायू पदां खातीर अर्ज मागयल्या. अग्निवीर वायू खातीर अर्ज ऑनलायन पद्दतीन करूं येता. ह्या खातीर https.agnipatvayu.cdac.in ह्या वेबसायटीचेर जानेवारीच्या 27 सकाळच्या 11 वरां मेरेन अर्ज करूं येता. ह्या विशींची अदीक म्हायती ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. भारतीय लघुपट अनुजा हाका ऑस्कर 2025च्या बेस्ट शॉर्ट फिल्म विभागात नामांकन मेळ्ळां. ह्या लघुपटाचें दिग्दर्शन एडम जे ग्रेव्स आनी सुचित्रा मठ्ठाई हांणी केलां. ह्या लघुपटाक 9 वर्सां पिरायेचे चली आनी ताची भयण पलक हांच्या जिणेंत घडपी बदल आनी तांकां मेळिल्ल्या संदीचो उपेग करता ताचो संघर्शमय प्रवास पळोवपाक मेळटा. भारत डीप ओशन मिशनाच्या भाग म्हणून मनशान चलपी पयली कापणां बोडपी जहाज वापरपाची तयारी करता. केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हायती दिल्या. 500 मीटर मेरेन खोलायेन वचपा खातीर तयार केल्ली ही बोडपी जहाज उणी सुरू करपाची आसा. कापणां आशिल्ल्या संसाधनांचो सोद घेवप, खोल दर्यांतल्या पर्यावरण यंत्रणेचें गिन्यान वाडोवप आनी भारताची ब्लू अर्थवेवस्थेच्या फुडें व्हरप हो ह्या मिशनाचो हेत आसा. ह्या मिशनाचो उद्दिश्ट म्हळ्यार गंभीर खनिजां, दुर्मिळ धातू आनी सोदून काडूंक नाशिल्ली दर्यांतली जैवविविधताय वळखुवप हो जावन आसा. दर्या आनी अंतरीक्ष तंत्रज्ञान ह्या दोनूय मळार भारताची उदरगत दाखोवपाचे कार्य ही मोहीम करतली. अबुधाबी आणि दुबय हांकां जोडपी वेगवान ट्रेनिटो प्रकल्प येवपाचो आसा. ह्या ट्रेनीक लागून अबुधाबी आणि दुबय मदलो प्रवास करपाचो वेळ फक्त 30 मिनटांचो आसतलो. हो प्रकल्प इथिहाड रेलान जाहीर केला. ही रेल्वे 350 किलोमीटर/वराच्या वेगान चलतली अशें कळटा.
प्रयागराजात चालू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यात त्रिवेणी संगमात न्हाण घेवपा खातीरचे सगळे रेकॉर्ड मोडले. महाकुंभ मेळ्यात सुमार 10 कोटीं परस चड भाविकांनी हजेरी लावन त्रिवेणी संगमात न्हाण घेतिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. महाकुंभ सोंपतासर आनीकूय 45 कोटी भाविक हजेरी लावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. मोडसाणसारखिल्ल्या दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवप्याच्या प्रमाणात वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासात दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवप्याचो प्रमाण तिप्पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतातूय हें संकश्ट दिसता, जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयला. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण काळजाच्या दुयेंसांक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता. अमेरिकेंत 1999 वर्सां दर 1 लाख लोकांक फाटल्यान 2.1 मरणाच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यार 243% वाड जाल्या. मडगांव एसटीपीडीए नुस्तें मार्केटाच्या वाठारांत हळशीक पातळ्या नुस्त्याच्या हळशिकावण्या उदकांत सरभोंवतणचे सगळे गटार पडल्यात. नुस्तें मार्केटाचो वाठार नितळ करपा खातीर एसटीपीडीएक कसलीच पावलां उबारिनात म्हणून नुस्तेकारांनी आरोप केला. मार्केट नितळ करपा खातीर नुस्तेमारी खातें पयशे दिता ते खंय म्हणून नुस्तेकारांनी प्रश्न केला. रायबंदर वाठारांत रो फेरी सुविधा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी खाला नव्या धक्क्यांची रुंदाय वाडयतले. देखून रायबंदर फेरी धक्को येरादारी खातीर बंद जातलो आनी पोन्न्या धक्क्यावेल्यान येरादारी जातली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिली. ह्या कामाक लागून कांय दिसां भितर जावपी गैरसोय लोकांक सोंसची पडटली अशें ताचें म्हणणें. बुधवारा आमदारान रायबंदर वाठारांत फेरी धक्क्याच्या कामा संबंदी पळोवणी केली. जनावरांच्या वापरा खातीर निमे सोलीड वखदांचे उत्पादन, विक्री वा वितरण करपाक वखदां आनी वखदां प्रशासनान बंदी केल्या. निमे सोलीड वखदांचो वापर जनावरांक धोक्याचो थारूंक शकता आनी ह्या वखदांक सुरक्षीत पर्याय उपलब्ध आसा. राज्यांतले सगळे वखदां विक्रेते, उत्पादक आनी जनावरांच्या दवाखान्यांनी हाची नोंद घेवन वखदांची विक्री आनी वापर बंद करचो अशें वखदां प्रशासनान कळीत केलां.
जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यात आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलाक आपली कुडक घेवपाक जाय. भारताची राष्ट्रीय महामार्गाची जोडणी फाटल्या दशकात 60% वाडल्या. 2014 वर्सा 91,288 किलोमीटर इतली आशिल्ली ती आता 1,46,195 किलोमीटर इतली वाडल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.